शिरगाव चेंगरा-चेंगरी अहवाला संबंधी गोय सरकाराकडल्यान अजून मेरेन आमकां कसलीच सुचोवणी येवंक ना अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगले। शिरगाव श्री लयराई देवीच्या जात्रे वेळार चेंगरा-चेंगरी जावन वट्ट 6 जाणांक मरण आयिल्लें। ह्या चेंगरा-चेंगरी अहवाला संबंधी पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक आलोक कुमार हांणी जाप दिली। शिरगाव श्री लयराई देवीच्या जात्रे वेळार चेंगरा-चेंगरी जावन वट्ट 6 जाणांक मरण आयिल्लें। दोणांच्या 2 गटां मदीं खोफेसाव जाले। ताकाच लागून अचकीत लोकांची आनी दोणांची धांवाधांव जावन चेंगरा-चेंगरी जाली। तशेंच दुकानांक दिल्ल्या लायटीच्या कनेक्शनाच्यो वायरी तुटून कांय जाणांक शॉकूय लागिल्लो। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची हाका लागून सरकारान फॅक्ट फायंडींग समिती स्थापन केली। देखून ह्या फॅक्ट फायंडींग अहवाला विशीं आपूण मंगळारा म्हायती दितलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें। ताळगाव शेतांक उजो लागपाच्यो घडणुको फाटल्या 10 दिसां सावन सुरूच। मंगळारा परत एक फावट शेताक लागिल्लो उजो पालोवपा खातीर उजो पालोवपी दळ सज्ज जाला। म्हायती मेळटा स्थळाबद्द धांव घेवन उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो। पूण दर फावट लागपी ह्या उज्याचें कारण कळपाक मार्ग ना। कांय दिसां पयलीं करंजळी लागिल्ल्या उज्यान शेतांतली जैव विविधताय नश्ट जाली। सुदैवान ह्या घडणुकेंत खंयच्याच जिवाक लुकसाण जावंक नाशिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाचे जवान विनायक फडतेन सांगलें। गिमाच्या दिसांनी शेतांक उजो घालपाची पारंपारीक पद्दत जरी आसली तरी लेगीत वाडट्या गरमेंत हो उजो नकळत खंयचे खंय पसरता। देखून उजो घालतना शेतकाऱ्यांनी खबरदारी घेवची अशी मागणी ताळगांवची सरपंच मारिया फर्नांडिसान केल्या। हाचे फुडें अशीच घडणूक घडली जाल्यार शेतकाऱ्यांनी जतनाय घेवचे खातीर तांकां प्रशिक्षण दितले अशें ह्या वेळार सरपंच मारियान सांगलें। गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत चल्ल्या। सोमारा शिरवय केप्यां एका चल्यान एका चलयेचेर सुरी तोपून हल्लो करपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। उपरांत त्या चलयेक ताच्या इश्टिणींनी जखमी अवस्थेंत उपचारा खातीर मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलें। प्रेम प्रकरणाक लागून त्या दुबावितान चलयेचेर हल्लो केल्ल्याचें कळटा। केपें पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। फाटल्या 6 म्हयन्याच्या नळाक उदक येनाशिल्ल्यान हणजूण जोरवाड्यावेले लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्याक घेराव घातलो। लोकांक सध्या टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा। उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो म्हूण थळाव्यांनी मागला। हणजूण जोरवाड्यावेले लोक फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडटात। तांकां स्वताचे पयशे खर्च करून टँकराचें उदक विकतें घेवचें पडटा। मात सामान्य मनशाक दर फावटी उदक विकतें परवडना। हाका बेजारून मंगळारा हणजूण जोरवाड्यावेल्या लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याच्या कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो। उदकाची समस्या सुटावी जाली ना जाल्यार घागर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। शिमला कंटेनर ट्रकाक स्वयं अपघात जालो। ट्रक चलोवप्याचे ट्रकावेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रक उमटलो। ह्या अपघातांत ट्रकाचो ड्रायव्हर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। ट्रक रस्त्याचेर मदीं उमटिल्ल्यान वाठारांत येरादारीची कोंडी जाल्या।
सांगेर कस्टमर वाठारांत चिरेखणींत केमिकल वेस्ट आनी बॅरेलांच्या राशीक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडप चवथ्या दिसाय सुरू आसा. फाटले 3 दीस जाले उजो पालोवपी दळ हो उजो नियंत्रणांत हाडपाचें काम करतात. सोमारा फॉरेन्सिक टिमीन ह्या सुवाते वेल्यान केमिकल वेस्ट आनी कोयराचे नमुने तपासणे खातीर व्हेल्ले. मे महिन्याच्या 6 तारखेर पोत्रादेवी चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपी ट्रका सयत सुमार 2,88,93,000 सोरो जप्त केलो. ही कारवाय अबकारी खात्याचे उपनिरीक्षक देवूर राऊत हाणें केल्ली. मात तांच्या ह्या कारवाये उपरांत रोखडोच ताच्या बदलेचो आदेश काडलो. सोमेक उपनिरीक्षक देवूर राऊत हाणें हेर अबकारी अधिकाऱ्यां सयत पोत्रादेवी चेकपोस्टाचेर एक ट्रक आनी तातूंत आशिल्लो सुमार 2,88,93,000 सोरो धरिल्लो. मात ह्या कारवाये उपरांत आतां उपनिरीक्षक देवूर राऊताची बदली केल्ल्यान बरोच बोवाळ पडला. फाटले फावटी अशेच वेंचणुकेच्या काळात चोरया सोऱ्याची येरादारी धरिल्ल्या अधिकाऱ्याचो सरकारान सत्कार केल्लो, पूण ह्या फावट ताकतिकेन बदली केली. तेन्ना हाचे फुडें सोऱ्याची तस्करी करप्यांक अटक करप काय सोडून दिवप असो प्रस्न आतां ह्या खात्यान कामाक आशिल्ल्यांक उपरासला. अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवाई सुरूच आसा. सोमारा अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हापसा, काणका आनी कळंगूट मेळून 14 संकुलाची पळोवणी केली. लेबल नाशिल्ल्यो चॉकलेटी ताब्यात घेवन तांचे नमुने विश्लेशणा खातीर धाडल्यात. काणका आनी कळंगूटची नितळसाण नाशिल्ली 4 आस्थापनां बंद उडयली. तशेंच एका आस्थापनाक 20,000 रुपयाचो दंड दिला. मांद्रे मदला माज वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्ले आंब्याचें झाड पडून धुळ्यार म्हापशेच्या दुचाकी चालकाक दुर्दैवी मरण आयलें. विशाल कृष्णनाथ साळकर अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव जावन आसा. विशाल दुचाकी वेल्यान मांद्रे वतालो जाल्यार कार उदफाटे दिशेन वताली तेन्ना ताचेर अचकीत झाड पडिल्ल्यान विशाल हो गंभीर जखमी जालो. हॉस्पिटलांत व्हरतना ताका वाटेतूच मरण आयलें. जाल्यार कारीन आशिल्ल्या चौगांक दुखापत जाल्या. तशेंच कारीचेंय बरेंच लुकसाण जालें. वाळपय मंगळारच्या बाजारात मिरसांग्यो विकपा खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो. मात बाजारात गांवठी मिरसांगेची आवक खूब कमी आशिल्ली. हवामानात बदल जाल्ल्यान अंदू वर्सा गांवठी मिरसांगेचें प्रमाण भरपूर कमी जाला. आतां सध्या बाजारांनी भायल्या राज्यांतल्यो मिरसांगो विकपा खातीर उपलब्ध आसात. जांबोटीची गांवठी मिरसांग 600 ते 800 रुपया किलो आसा.
मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांत न्युक्लियर वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करपाच्या केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टराच्या प्रस्तावाक विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी खर विरोध केला. सरकारान कसलेय प्रकल्प हाडचे पयलीं विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचे गोवा फॉवर्डाचो विजय उलयलो. जाल्यार खट्टराच्या स्टेटमेंटाक विरोध करीत गोंयांत सौर उर्जेचेर भर दिवचो अशें आपाचो अमित पालेकर म्हणटा. कर्नाटकाच्या येवजणे प्रमाण म्हादयचें उदक गुणायलें जाल्यार गोंयचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना असो दावो राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन केल्लो. ह्या दाव्याक आरजीपीन खर विरोध केला. म्हादयच्या उदकाक लागून गोंय आनी कर्नाटका मदीं कितलींशींच वर्सां जालीं वाद सुरू आसा. कळसा बंडोरा प्रकल्पा वरवीं म्हादयचें उदक मलप्रभा न्हंयत व्हरपाचो कर्नाटकाचो प्लान आसा. कर्नाटकान म्हादयचें उदक गुणायलें तरी गोंयचेर ताचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना असो निश्कर्श राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी एका अभ्यास निबंधांतल्यान काडलो. गोंयच्या उदकाच्या उपलब्धतायेचेर ह्या प्रकल्पाचो कमी परिणाम जातलो खंय. ह्या प्रकल्पाचो गोंयच्या सैम शेतां आनी उदका साठ्याचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. म्हादय विशीं एनआयओन दिल्ल्या अहवालाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान टिका केल्या. भाजपान म्हादय कर्नाटकाक विकपाचो प्लान केल्ल्याचो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केलो. गोंयचे उदरगती विशीं उलोवचें जाल्यार गोंयांत सगळे राम भरोसे चल्ला असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. एके वटेन न्यायालय बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाचे आदेश काडटा जाल्यार दुसरे वटेन सरकार परत परत बेकायदेशीर घरां नियमीत करपाचें उलयता. ह्या विशयाक धरून सरकाराचो वोट बँक तयार करपाचो विचार आसा अशी टिका आमदार विजयान केल्या. मजगतीं गोंयांत उदरगतीचे कसलेच योग्य नियोजन नाशिल्ल्यान पर्यटन विभाग 40% कमी जाला अशें आमदार विजयाचें म्हणणें.
पर्यटन क्षेत्राक चालना दिवपा खातीर आनी माहिती जाणून घेवपा खातीर बागधारकां वांगडा एक दिसाची बसका जाली. पावसाळी हंगामात पर्यटन क्षेत्रांत खासा लक्ष केंद्रीत करपा खातीर कांय विशयांचेर चर्चा जाली. तशेंच पहलगाम हल्ल्या उपरांत पर्यटन उद्देगांत जाल्ल्या परिणामांचो लेगीत आढावो घेतिल्ल्याचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. भारत आणि पाकिस्तानामधल्या युद्धबंदी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें पंजाबांतल्या आदमपूर हवाई तळाक भेट दिली. ताणें हवाई दळाच्या अधिकारी आनी सैनिकांची भेट घेतली. पाकिस्ताना आड हवाई दळान राबयिल्ल्या ऑपरेशना विशीं चर्चा करून सैनिकांचें अभिनंदनूय केलें. भारत आनी पाकिस्तानामधल्या युद्धबंदी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें पंजाबांतल्या आदमपूर हवाई तळाक भेट दिली. सैनिकांची भेट घेतल्या उपरांत ताणें सोशल मिडियाचेर बरयलें की आयज आपूण आदमपुरांतल्या हवाई दळाच्या तळार वचून शूर सैनिकांची भेट घेतली. धैर्य, दृष्टिनिश्चय आनी निर्भयतेचे प्रतीक आशिल्ल्या लोकां वांगडा रावप हो एक खास अणभव आशिल्लो. आपल्या देशा खातीर समर्पीत आशिल्ल्या देशाच्या सशस्त्र दळांचो आपूण उपकारी आशिल्ल्याचें ताणें आपल्या संदेशांत म्हणलां. दुसरे वटेन जम्मू काश्मीरांतल्या शॉपिनियांत लश्कर ए तोयबाचे दहशतवादी आनी सैनिकां मदीं फारपेट सुरू आसा. ह्या ऑपरेशनांत सैनिकांनी 3 दहशतवाद्यांक मारले. हवामान खात्यान 13 आनी 14 मेक वादळी वाऱ्या सयत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण ह्या 2 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. 15 आनी 16 मेक किरकोळ पावसाची शक्यताय आसा. सोमारा पणजे चडांत चड 35.5 जाल्यार उण्यांत उणें 27.6 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. मडगांवच्या चडांत चड तापमान 35 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.8 अंश सेल्सियस आसलें. सोमारा गोंयांत कांय कडेन पावसाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 35 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 27 अंश सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान गोंयांत 17 आनी 18 मेक दमट आसतले अशी शक्यताय उक्तायल्या. गोंयांत 1 मार्च ते 12 मे मेरेन सरासरी 13.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. अंदू पावसाचें प्रमाण 18.1% उणें आसा. बाजारांतले जिन्या सकयल स्टॉल, थकबाकी वसुली आनी हेर कांय विशयावेल्यान दिवचल पालिका मंडळाची मंगळारा जाल्ली बसका तापली. कराच्या रुपान पालिकेक 4.5 कोटी रुपया रक्कम येवपाची आसा. मात वसुली विशीं पालिका गंभीर ना असो आरोप नगरसेवकांनी केलो. दिवचल पालिका मंडळाची बसका नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर हांच्या अध्यक्षतेखाला आनी मुख्याधिकारी नेहाल तळवणकर हांच्या निरीक्षणाखाला मंगळारा जाली. हे बसकेक उपनगराध्यक्ष दिपा पळ हांचे सयत 14 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. बाजारांतल्या पालिकेच्या इमारतीच्या धोकादायक जिन्या सकयल्या दुकानांचो विशय बसकेन तापलो. हे स्टॉल बेकायदेशीर आसा असो आरोप नगरसेवकांनी करून हे स्टॉल काडपाची मागणी केली. ह्या विशयाचेर खास बसका घेवन निर्णय घेवपाचे थारले. हेर कांय विशयांचेर गरमागरम चर्चा जाली. सकाळच्या 10:30 वरांचेर सुरू जाल्ली ही बसका सांजेच्या 4 वरां मेरेन चल्ली. योगाची लोकप्रियता जावपाचें कारण म्हळ्यार ताची समग्र पद्दत. तो फकत शारिरीक व्यायाम न्हय तर मानसीक शांती आनी भावनीक समतोल दिता. आसन, प्राणायाम आनी ध्याना वरवीं लोकांक ताण, चिंता आनी कांय दुयेंसां पसून सुटका मेळपाक लागल्या. संवसारीक भलायकी संघटनेनूय मानसीक भलायकी आनी जिणे पद्दती संबंदीत आशिल्ल्या दुयेंसांचें वेवस्थापन करपाक योग प्रभावी आसा अशें वर्णन केलां. आयज योगान सांस्कृतीक आनी भौगोलीक मर्यादा उखल्या. हॉलिवूड स्टार ते कॉर्पोरेट कर्मचारी मेरेन सगळेच आपल्या दिसपट्ट्या जिणे पद्दतीन योगाचो आस्पाव करतात. भारतांत अय्यर बिहार स्कूल ऑफ योगा, पतंजली ह्या संस्थांनी आधुनीक स्वरुपान योगाची सुरवात केल्या. ताका लागून तो तरणाट्यां मदीं लोकप्रिय जाला. ऋषिकेश आनी गोंय सारकिल्लीं राज्यां योग शिकपा खातीर तीर्थक्षेत्रां जाल्यात.
EPF खात्याचो तपशील तपासपाक सोदतात जाल्यार तुमचो युनिवर्सल अकाउंट नंबर बँक खात्याक आधार कार्ड वा पॅन कार्डा कडेन लिंक केल्लो आसपाक जाय. मागीर तुमकां सोंपे पद्दतीन PF खात्याचो तपशील तपासपाक मेळटलो. PF खात्याचो तपशील तपासपाचे 5 सोंपे मार्ग. एक SMS वरवीं 7738299899 ह्या नंबराचेर EPFO HOUAN ENG हे स्वरुपांत SMS धाडात. मिस्ड कॉल सेवा UAN कडेन लिंक आशिल्लो नोंदणीकृत मोबायल क्रमांक वापरचो. तुमच्या नोंदणीकृत मोबायल नंबरा वेल्यान 9966044425 ह्या नंबराचेर मिस्ड कॉल करात. EPFO वांगडी पोर्टल epiindia.gov.in ह्या EPFO वांगडी पोर्टलाक भेट दिवची. उमंग ॲप स्मार्टफोन नोंदणीकृत मोबायल क्रमांक UAN गरजेचो. गुगल प्ले स्टोर वा ॲपल ॲप स्टोरांतल्यान उमंग ॲप डावनलोड करचो. पंजाबाच्या अमृतसर जिल्ह्यांतल्या माजिठा भागांत विकारी सोरो पिवन 14 जाणांक मरण आयले जाल्यार हेर 6 जाणांची भलायकी सामकी वायट आसा. हे सगळे लोक अमृतसराच्या सरकारी हॉस्पिटलांत दाखल आसात. ते उलोवपाचे स्थितींतूय ना. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीक वाडपाक शकता असो भंय प्रशासनाक आसा. मरण आयिल्ल्या मदीं भांगानी कलान, माडी कलान आनी जयंतीपूर ह्या 3 गांवांतल्या लोकांचो आस्पाव आशिल्लो. हे घडणुके उपरांत पुलीस आनी प्रशासन सक्रीय जाला. विकारी सोरो विक्रेच्या आरोपा खाला पुलिसांनी 5 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. तांची चवकशी सुरू आसा. विकारी सोरो खंयच्यान आनी कसो आयलो हाचो सोद घेवप प्रशासनान सुरू केला. पंजाबान फाटल्या 3 वर्सांनी घडिल्लो हो 4थो प्रकार जावन आसा. पिडिस्त कुटुंबांतले एके बायलेन सांगले विकारी सोरो पियेले उपरांत पुताक ओकारी येवपाक सुरू जाले. उपरांत हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच ताका मरण आयले. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या वाठारांत बनावट सोऱ्याचो वेवसाय बऱ्याच काळा सावन चलतालो. मात प्रशासनान हाचेर कसलीच खर कारवाय करूंक नासली. गोंयांत येवपी गुन्यांवकार चुकीची म्हायती दिवन हांगा रावतात हाची दखल घेवन पुलीस अधीक्षकांच्या अहवाला प्रमाण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान बिराडकार आनी हॉटेलांनी आनी हेर आस्थापनांनी रावपी लोकांची वळखपत्रां घेवन पुलिसांक म्हायती दिवची. हॉटेल आस्थापनांनी ही म्हायती पातीक सॉफ्टवेरान घालची. भाडेकारांची नोंदणी करूंक नाशिल्ल्यान 8 गुन्यांव नोंद करपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकारी आनी दंडाधिकाऱ्यांक दिला. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिंटस हांणी राज्या भायल्यान येवपी भोंवडेकारांचे वाडट्या प्रवृत्ती विशीं हुस्को उक्तायला. ते खातीर कोणाकूय रावपाक दवरतना वळखपत्रां आनी हेर म्हायती घेवपाचे निर्देश जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्यात. बिराडकार सत्यापन प्रक्रियेच्या आदेशा प्रमाण गट दनयांनी आनी हॉटेल दनयांनी पुलिसांच्या पातीक प्रोग्राम फॉर एनालिसीस ऑफ ट्रॅव्हलर्स अँड हॉटेल इन्फॉर्मॅटिक्स ह्या सॉफ्टवेरान घालची पडटली. हाचे भायर बिराडकारांची म्हायती पुलिसांक दिवपाची गरज आसा. जायते फावट गुन्यांवकारांची वळख करप कठीण जाता कारण गुन्यांवकारांनी हॉटेलांक आनी बिराड दनयांक दिल्ली म्हायती फटीची आनी चुकीची आसता अशें पुलिसांक दिसून आयलां. गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा. ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा. ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खातें, वाहतूक आनी पुलिसांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केलो. गोंयांत बेकायदेशीर सोरो ना जाल्यार दर म्हयन्याक चॅक पोस्टांचेर लाखांनी रुपयांचो सोरो धरतात. कसो हाची जाप मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान दिवची अशी मागणी आपान केल्या. गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा आनी ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खातें, वाहतूक आनी पुलिसांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला. सोरो तयारी करपी डिस्टिलरींनी अबकारी खात्याचो अधिकारी आसता. सोरो तयार करपाचो आसलो जाल्यार इथायल अल्कोहोलाची गरज पडटा. हे इथायल अल्कोहोल काडपाचें आसलें जाल्यार अबकारी अधिकाऱ्याची परवानगी लागता. चॅक पोस्टार सोरो धरलो म्हूण तुमी आयकले आसतले. पूण चॅक पोस्टार सोरो धरचे पयलीं तो खंयच्या डिस्टिलरींनी तयार जाला हें कोण कित्याक सोदून काडिना? अबकारी अधिकारी तैनात आसूनय गोंयच्या डिस्टिलरींनी इतल्या मोठ्या प्रमाणांत बेकायदेशीरपणान सोरो तयार जाता. सांगेमालांतलो कुर्डी गांव सुमार 10 म्हयने साळावली धरणाच्या उदकांत आसता. मे म्हयन्यांत हें उदक कमी जालें काय ह्या सुवातेर आशिल्ल्या श्री सोमेश्वर देवाचो उत्सव मनयतात. 2015 वर्सा सावन मे म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा ह्या सुवातेर हो उत्सव मनयतात. कुर्डी गांवचे लोक जे दुसरे कडेन स्थलांतरीत जाल्यात ते दर वर्सा आपल्या गांवांत येवन ह्या उत्सवांत वांटेकार जातात. तशेंच कर्नाटकांतले श्री सोमेश्वर देवाचे भक्त लेगीत उमेदीन हो उत्सव मनोवपाक येतात. मात ह्या वर्सा उदकाची पातळी कमी जावंक ना. सोमेश्वर देवूळ उदकाच्या वयर आयला मात देवळा कडेन वचपाचो रस्तो अजुनूय उदका पोना आसा. ताका लागून ह्या वर्सा 18 मेक जावपी उत्सव फुडें धुकलपाची पाळी आयल्या. उदकाची पातळी कमी जावंक नाशिल्ल्यान उत्सवाची तयारी करपाक मेळना. तशेंच श्रीस्थळाचेर वचपाक मेळनाशिल्ल्यान पर्यटक परते वतात अशें थळावे सांगतात. उदकाची पातळी कमी जातली अशें दिसना अशें थळाव्यांचें म्हणणें.
चालू मोसमान थळाव्या मळ्यांनी पिकिल्ली गावठी मिरसांग आता बाजारात येवपाक लागल्या, मात अजून तरी प्रमाण कमी आसा. दुसरे वटेन अंदू गावठी मिरसांग तिखट जावपाची शक्यताय आसा. मे म्हयनो लागतकीच दिवचलच्या बाजारात वेगवेगळ्या जातीची मिरसांग विकपाक उपलब्ध जाता, मात चडशे ग्राहक गावठी मिरसांग खरेदी करपा कडेन लक्ष केंद्रीत करता. असंतुलित हवामान, मिरची पिकाचेर जाल्ले किडीचो प्रादुर्भाव आनी हेर कांय कारणांक लागून मये, कारापूर आनी हेर कांय वाठारांत अंदू मिरची पिकांचेर परिणाम जाला. देखून अजून तरी दिवचलच्या बाजारात गावठी मिरसांगेचें प्रमाण कमीच आसा. पुरुमेताच्या बाजारात गावठी मिरची उपलब्ध जातली, ताचेर मिरसांग म्हारग जातली काय सवाय जातली तें कळटलें. पाकिस्तानातल्या आतंकवादी तळांचेर हल्लो करपाक इस्रोचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. इस्रोच्या उपगिऱ्याच्या म्हायतीच्या मजतीन भारतीय सैन्याक लश्करी रडार प्रणाली नश्ट करून पाकिस्तानी ड्रोन आनी क्षेपणास्त्र हल्ले निश्क्रीय करपाक यश आयले. इस्रोचे उपगिरे नेटवर्क भारतीय सैन्याक आतंकवादी लिपपाची सुवात अचूकपणान वळखुपाक, हल्ल्याचें लक्ष थारावपाक आनी पाकिस्तानी लश्करी तळांचेर शस्त्रां आनी सैन्याची हालचाल, रडार स्टेशनां विशीं म्हायती दिवपाक जाय आशिल्ली म्हत्वाची म्हायती दिता. हाचे भायर तांच्या इलेक्ट्रॉनिक कार्यावळींचो मागोवप घेवप आनी गुप्तचर म्हायती मेळोवपाक अत्यंत उपेगी थारतात. सध्या इस्रोचे उण्यांत उणे 7 उपगिरे संवेदनशील आनी गुप्त म्हायती मेळयतात. ते म्हणल्यार रिसेट 2B, रिसेट 2B R1, कॉर्टोसेट 3, एमिसेट उपगिरो, हायसेस उपगिरो, जीसेट 7 आनी जीसेट 7A. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात